शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें। उपरांत स्वतंत्र भारतांत शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो। भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासातली काय खाशेलपणां आमी तुमचे मुखार हाडटात 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन। आयच्या भागान पळयात 1972 ते 1976 मेरेनची भारताची वाटचाल। रिपब्लिकन पक्ष कोसळ्या उपरांत नव्या विचारांचे दलित तरणाटे एकठांय आयले आणि 1972 दलित पॅन्थर या आक्रमक संस्थेची स्थापना केली। राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, J.V. पवार, अर्जुन डांगळे, उमाकांत रणधीर या तरणाट्या फुडाऱ्यांनी सरंजामशाही आणि साम्राज्यवाद हे आमच्या सगळ्यात व्हडले दुश्मन अशें म्हणीत भूमिका घेतली। दलितांची सत्ता म्हळ्यार लोकांची सत्ता अशी घोषणा दीत दलित पॅन्थरान व्यापक प्रश्न घेऊन जायती आंदोलनां केली। फुडें रिपब्लिकन पक्षा भशेन ह्याय संघटने भितर फूट पडली। 1972 वर्सा महाराष्ट्रा सहित भारतांतल्या चडशा राज्यांनी खर दुकळ पडलो। महाराष्ट्रातल्या सुमार 30,000 गावांक ह्या दुकळाचो हुलोप लागलो। 1972-73 ह्या काळात एकाच वर्सात वस्तूंच्या दरांत सुमार 22% वाढ झाली। जयप्रकाश नारायण हांणी उत्तर प्रदेशात सुरू केल्ल्या डाकू दरोडेखोरांच्या हृदय परिवर्तन मोहिमेक बरेपैकी यश आयलें आणि 14 एप्रिल 1972 दिसा चंबळ खाडयेंतले 167 डाकू शरण आयले। हाका लागून डाकू आणि दहशतवाद्यांचो आतंकवाद उणो जालो आणि उत्तर प्रदेशाची उदरगत जावपाक लागली। 1 मे 1972 दिसा मुंबई दूरदर्शन केंद्राच्या कृष्ण धवल कार्यावळींक सुरवात जाली। ते उपरांत 3 वर्सां भितर कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, लखनौ, श्रीनगरात दूरदर्शन केंद्रां स्थापन जाली आणि देशभर दूरदर्शनाचो प्रसार सुरू जालो। भारताची अंतरिक्ष मोहीम सुसंघटित आणि व्यापक करपा खातीर 1 जून 1972 दिसा अंतरिक्ष आयोगाची स्थापणूक केली। इस्रोचे तेन्नाचे अध्यक्ष सतीश धवन हांचे कडेन अंतरिक्ष आयोगाची जापसालदारकी सोपयली। भारताच्या अंतरिक्ष कार्यावळीत ह्या आयोगाचो महत्वाचो वाटो आशिल्लो। 18 मे 1972 दिसा भारतीय शास्त्रज्ञांक परत एक फावट पूर्णिमा अणुभट्टी सुरू करपाक येस आयले। फास्ट फिशन आणि फास्ट न्यूट्रॉन्स हांच्या अभ्यासा खातीर तयार केल्ल्या ह्या अणुभट्टेत प्लुटोनियम ऑक्सायडचो इंधन म्हणून उपेग जालो। हिमाचल प्रदेशातलो ज्येष्ठ गांधीवादी फुडारी सुंदरलाल बहुगुणा हांणी 1973 राना काप्पा आड चिपको आंदोलन सुरू केलें। बहुगुणाच्या फुडारपणा खाला हजारांनी बायलो एकठांय आयल्यो आणि झाडांक मिठी मारून उब्यो रावपाक लागल्यो। ह्या आंदोलनांतल्यान प्रभावित जावन इंदिरा गांधीन 1980 वर्सा धोरणात्मक निर्णय घेतलो आणि 15 वर्सां खातीर राना काप्पाचेर देशभर बंदी हाडली। 1973 वर्सा दिल्लीत जाल्ले ATP टेनिस सर्तींत भारताच्या विजय अमृतराज हाणें ऑस्ट्रेलियाच्या एंडरसन हाका हरयलो। अमृतराज हो ग्रॉं प्री सर्तींत जैतिवंत जाल्लो पयलो भारतीय खेळगडो थारलो। त्या उपरांत अमृतराज हाणें डेव्हिस कपा सयत हेर सर्तींनी तेजस्वी कामगिरी करून खऱ्या अर्थान भारतीय टेनिसाची आपली अशी एक वळख निर्माण केली। 50च्या दशकांत उपाट लोकप्रियता मेळयल्ल्या राज कपुरान मेरा नाम जोकराचे व्हड आर्थीक अपेस बॉबी ह्या चित्रपटान धुवन काडलें। किशोरवयीन जोडप्याची काणी सांगपी बॉबी 1973 वर्सा प्रदर्शित जालो आणि भारतातल्या तरणाट्या पिळगेच्या काळजांत ह्या चित्रपटान घर केलें। 1 नोव्हेंबर 1973 दिसा म्हैसूर राज्याक कर्नाटक अशें नाव दिलें। आदले म्हैसूर संस्थान हैदराबादातल्या कन्नड बहुसंख्यीक लोकांक एकठांय करून म्हैसूर राज्याची निर्मिती केल्ली। भारत पाकिस्तान फाळणे उपरांत भारतीय मुसलमानांची दुर्दशा संवेदनशीलपणान मांडपी गर्म हवा हो चित्रपट 1973 वर्सा प्रदर्शित जालो। या सिनेमात बलराज सहानी हांणी केल्ली सलीम मिर्झा हे भूमिकेन पळोवप्यांच्या मनात घर केलें। तशेंच सांप्रदायिक समस्यांचेर आदारीत चित्रपटांमदलो गरम हवा हो एक याद उरपी चित्रपट थारलो। ब्लेज इंटरनॅशनल या खाजगी क्षेत्रान अर्थसहाय्य केल्लो पयलोच प्रायोगिक चित्रपट अंकुर 1973 वर्सा प्रदर्शित जालो। श्याम बेनेगलाच्या ह्या चित्रपटाची पटकथा नाटककार विजय तेंडुलकर हांणी बरयल्ली। अंकुर आनी त्या उपरांत आयिल्ल्या निशांत या चित्रपटाक लागून विजय तेंडुलकर हांकां एक प्रतिभावान पटकथाकार म्हूण संवसारभर मान्यताय मेळ्ळी। बिहारात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनान वेग घेतलो आणि 18 मार्च 1974 दिसा विद्यार्थ्यांनी बिहार विधानसभेक वेढो घातलो। तेन्ना जाल्ल्या पुलीस कारवायेत 27 जाणांक मरण आयलें। उपरांत जयप्रकाश नारायण हांच्या पुराय क्रांतिकारी चळवळीक व्यापक सुरवात जाली आणि 4 नोव्हेंबराक तांणी स्वतः सत्याग्रह सुरू केलो।
तो मेरेन जाल्ल्या वेगवेगळ्या सत्याग्रहांनी 100 परस चड लोकांनी आपलो जीव वगडायलो. जॉर्ज फेर्नांडीस हांच्या फुडारपणाखाला 2 मे 1974 दिसा रेल्वे कामगारांचो पुराय देशांत संप जालो. सुमार 15 लाख कर्मचाऱ्यांनी ह्या संपांत वांटो घेतिल्लो. वट्ट 20 दीस चालू आशिल्लो हो इतिहासीक संप कामगारांची खंयचीच मागणी मान्य करिनासतना सरकारान मोडून उडयलो. देखून कामगारां मदीं सरकारा आड व्हड प्रमाणात असंतोष निर्माण जालो. 18 मे 1974 दिसा भारतीय अणुशास्त्रज्ञांनी राजस्थानातल्या पोखरण हांगा पहिली अणु चाचणी यशस्वीपणान करून भारताची अण्वस्त्र क्षमता संवसारामुखार सिद्ध केली. अणुबॉम्बाचो स्फोट करपा खातीर 100 फूट खोल आणि 6 फूट व्यास आशिल्लो एल आकाराचो खड्डो खणलो. भारताच्या अणु चाचणीची खबर कळ्या उपरांत अमेरिका आणि हेर मुखेल राष्ट्रांनी भारताचेर निर्बंध घातले. खनिज तेलाच्या सोदा खातीर रशियन संशोधकांच्या आदारान भारतान सुरू केल्ल्या वावराक 1974 यश आयले. मुंबईच्या वायव्य भागात खनिज तेलाचे साठे दिसून आयिल्ल्यान थंय तेलाच्यो बांयो खणल्यो. हो सगळो वाठार मुंबय हाय नांवान फामाद जालो. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ह्या भारतीय कंपनीक 1974 वर्सा अमेरिकेच्या बरोज ह्या सॉफ्टवेअर कंपनी कडल्यान सॉफ्टवेअर तयार करपाचो कंत्राट मेळ्ळो आणि भारतात सॉफ्टवेअर उद्देगाची नांदी सुरू जाली. TCSन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटात फुडाकार घेतल्या उपरांत 10 वर्सांत भारतात पटनी, विप्रो, इन्फोसिस हांचे सयत 35 सॉफ्टवेअर कंपन्यांची स्थापणूक जाली. उद्देग क्षेत्रांत सामकी महत्वाची आशिल्ल्या स्टील उत्पादनात स्वयंपूर्णता हाडपा खातीर 1974 वर्सा स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची स्थापणूक जाली. भद्रावती, भिलाई, दुर्गापूर, रूरकेला आणि बोकारो ह्या वाठारांनी स्टील उत्पादन प्रकल्पाची उदरगत करपाची जापसालदारकी ह्या प्राधिकरणाकडेन सोपयली. देशांतर्गत सुरक्षा आणि राजद्रोह ही कारणां दिवन 25 जून 1975 दिसा इंदिरा गांधीन भारतात आणीबाणी जाहीर केली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंग यासारख्या जायत्या फुडाऱ्यांक आणि हजारांनी कार्यकर्त्यांक बंदखणीत घाले. साहित्यिक, लेखक आणि पत्रकार हांच्या स्वातंत्र्याचेर निर्बंध घातले. संसदेत आणि संसदे भायर अमर्यादित अधिकार वापरून इंदिरा गांधीन आणीबाणीच्या काळात जायते निर्णय घेतले. 19 एप्रिल 1975 दिसा आर्यभट्ट हो भारताचो पयलो उपग्रह रशियेच्या सहकार्यान रशियेच्या बैकानुरांतल्यान यशस्वीपणान अंतरिक्षांत सोडलो. आर्यभट्ट उपग्रहाचे आयुष्य 6 महिने आशिल्ले. मात प्रक्षेपण जाल्या उपरांत फकत 4 दिसांनी ह्या उपग्रहाचो ट्रान्सफॉर्मर मोडिल्ल्यान तो नादुरुस्त जालो. 1975 भारतात नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन म्हळ्यार NTPC ची स्थापणूक जाली. NTPC वरवीं देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी थर्मल पॉवर प्रकल्प चालीक लायले. देखून 2006 मेरेन देशातल्या वट्ट वीज निर्मितीत NTPCचो वांटो 21% पावलो. 1975 भारतात जायते महत्वाचे धरण प्रकल्प पुराय जाले. गंगा न्हंयवेले फरक्का आणि ओरिसांतले हिराकूड या महाकाय धरण प्रकल्पा वांगडाच कर्नाटकातले घटप्रभा, मध्य प्रदेशातले तवा, तमिळनाडूतले परंबिकुलम, गुजरातातले उकाई, महाराष्ट्रातले जायकावाडी असे साबार प्रकल्प ह्या काळात साकार झाले. 27 डिसेंबराक देशाच्या इतिहासातली सगळ्यात भिरांकूळ खण दुर्घटना घडली. बिहारातल्या धनबाद हांगच्या चासना कोळसो खणीत अचकीत स्फोट जालो आणि बऱ्याच नेटान खणीत उदक भरलें. बचाव पथकांनी 23 दीस सोडवणूक यत्न केल्या उपरांत लेगीत एकूय कामगार जितो मेळूंक ना. त्या वेळार ह्या खणीत 700 कामगार काम करताले असो दावो थळाव्या कामगार संघटनेन केल्लो. भारतीय हिंदी चित्रपट सृष्टीत 30 वर्सां उपरांत लेगीत आपली लोकप्रियता तिगोवन दवरपी शोले हो इतिहासीक चित्रपट 1975 वर्सा प्रदर्शित जालो. हॉलिवूडातल्या ॲक्शन फिल्मां इतलीच तंत्रगिन्यानाची झलक आशिल्ल्या ह्या 70mm चित्रपटातले संवाद आणि गितां भारतभर लोकप्रिय जाली. केरळ शास्त्र परिषद आणि पक्षीतज्ञ सलीम अली हांच्या फुडारपणाखाला केरळात 1976 वर्सा सायलंट व्हॅली बचाव आंदोलन सुरू जालें. जैवविविधतायेन गिरेस्त आशिल्ल्या केरळातल्या पलक्कड वाठारातल्या धरणा आड निषेध म्हण हे आंदोलन सुरू जाल्लें. निमणे सरकाराक हो प्रकल्प रद्द करचो पडलो. सत्य साईबाबाच्या दैवी चमत्कारांक आव्हान दिवपी केरळातले बी प्रेमानंद हांणी 1976 सावन अंधश्रद्धा निर्मुलना खातीर संघटीत काम सुरू केलें. फुडें 1983 वर्सा प्रेमानंद हांणी महाराष्ट्र दौऱ्या वेळार केल्ली भाशणां खूब फामाद जाली. तातूंतल्यानच महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची स्थापणूक जाली. 1976 वर्सा भारतान मुंबय आणि लंडन ह्या 2 शारांमदी थेट दूरध्वनी संपर्क साधून देशान ISD सुविधा सुरू केली. ते उपरांत ही सेवा देशातल्या हेर शारांनी टप्प्याटप्प्यान चालीक लायली. आणीबाणी चालू असताना 18 डिसेंबर 1976 दिसा
इंदिरा गांधी सरकारान वादग्रस्त अशी 42वी कलमाची दुरुस्ती केली. हे घटना दुरुस्तेन राज्यघटनेच्या प्रिएम्बलांत सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक बदला सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक ही शब्द योजन केली. हे दुरुस्तेक लागून घटनेच्या वट्ट 40 कलमांमध्ये बदल केले. भारतातल्या वेठ बिगारीच्या समूळ उच्चाटना खातीर 9 फेब्रुवारी 1976 दिसा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन ॲक्ट हो कायदो संमत जालो. वेठ बिगारी कामगारांक मुक्त करपी ह्या कायद्यान रिणा खातीर जप्त केल्ली स्थायी अस्थायी संपत्ती कामगारांक परत दिवप सक्तीचें ठरलें. आणीबाणीच्या काळात सत्तेच्या अतिरिक्त वापराचेर विडंबन करपी किस्सा कुर्सिका या चित्रपटाचेर भारताच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान 1976 वर्सा बंदी घाली. इतलेच न्हय जाल्यार संजय गांधी आणि तांच्या कार्यकर्त्यांनी या सिनेमाचे नेगेटिव्ह लासून उडयले. या घडणुके खातीर जनता पक्षाच्या राजवटीन संजय गांधी हांकां अर्थीक दंडाची ख्यास्त लेगीत फर्मायिल्ली.